नमस्कार येवकार गोवा टुडे निप्ती नागवेकार सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. सेगीत तिसऱ्या दिसा उटंगार 3 दिसान 13 इंच. झाडां खांबे आडवे, घरां शेतां भाटां उदकांत, रस्ते व्हांवले, फुगीन पालसणां कोसळूंक सुरू. आज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. कर्नाटक आनी गोंयच्या दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो. गोंय, कोकण, महाराष्ट्र वाठारांत वादळी वारो. फुडले 2 दीस दाट उटंगराची शक्यताय. फुडले 7 दीस मोठो पावस. गोंय आनी उत्तर कर्नाटकांत कमी दाबाचो पट्टो. वादळाचे शक्यतेचे फाटभुंयेर एमपीएन मुरगांव पोर्टावेले ऑपरेशन केले स्थगीत. परिस्थिती सुदार मेरेन बंद. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडाची IAS IPSां बरोबर बसका. शिरगांव चेंगराचेंगरी विशीं चर्चा. जिल्लोधिकाऱ्याचे व्यवस्थित प्लॅनिंग शिस्त जाय. मडगांवां काँग्रेस जोडो. उद्देजक चिराग नायकाची काँग्रेस एंट्री. चिराग म्हणटा ताचे काँग्रेस एंट्रीन दिगंबर भिला. 100% लोक बरोबर, 90%ांचो उघड तेंको. आनी केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री गडकरी शुक्रारा जुवारी पुलावेल्या ट्विन टावराची घालता बुन्याद. 270 कोटींचो प्रकल्प. मुख्यमंत्री म्हणटा 2-2.5 वर्सांत तयार. खबरो विस्तारान. गोंयभर पावसाचो नेट चालूच. सेगीत तिसऱ्या दिसा उटंगार. 72 वरांत सरासरी 13 इंच पावस. वचत थंय लोकजीण विस्कळीत. झाडां आडवी, घरां शेतां भाटां, रस्त्याचेर बुट्टी चालूच. हवामान खात्याचो आज फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. अरबी दर्यांत चक्रीवादळाची स्थिती जाल्या. ते आनिकूय खर जाता. गोंयांत अलर्ट. सेगीत तिसऱ्या दिसा राज्यात पावसाचो उटंगार सुरूच. 72 वरांत खंय 13 इंच पावस पडला. हवामान खात्याचो राज्याक आयज आनी फाल्यां ऑरेंज अलर्ट. जाल्यार 24 ते 28 तारीख मेरेन येलो अलर्ट. के लिए ऑरेंज अलर्ट आज के लिए और कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दिया है. उसके बाद हम येलो अलर्ट नेक्स्ट 5 डेज के लिए बोल रहे हैं. तो आज का जो ऑरेंज अलर्ट हम जो बोल रहे हैं उसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और मेनी प्लेसेस ऐसे हमने बोला है. तो गोवा के बहुत सारे जगहों पे हेवी और वेरी हेवी बारिश होने की संभावना है. ये जो वेरी हेवी और हेवी जो बारिश की जो संभावना हम बोल रहे हैं ये 24 घंटे में बारिश हम बोल रहे हैं, नॉट स्मॉल पोर्शन. और उसके साथ विंड हम 50 to 60 एंड गस्टिंग टू 70 किलोमीटर. ये विंड की वार्निंग हमने नेक्स्ट 2 डेज के लिए दिया है. एंड उसके बाद हम हेवी रेनफॉल के ऊपर शिफ्ट करें. सो ये नेक्स्ट 7 डेज तक हमारे गोवा रीजन के ऊपर इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना हमें वेदर डिपार्टमेंट से बोली है. सेम ये इन्फॉर्मेशन हम 18 तारीख से कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं. एंड एज पर ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते करते टिल नेक्स्ट 7 डेज, आज से 7 दिन तक आगे इसका ये इम्पैक्ट हमारे गोवा रीजन के ऊपर हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल इस 7 डेज तक हमारे ऊपर रहेगा. अरबी समुद्रात चक्रीवादळाची स्थिती जाल्या. ते खंय आनिकूय खर जाता. खास करके जो काल का जो चक्रवात संचालन बना हुआ था, खास करके अगर देखा जाए उत्तर कर्नाटका जो हमारा खास के पूर्व केंद्रीय अरब सागर उसके सटे हुए उत्तर कर्नाटका और गोवा तटीय इलाकों में जो चक्रवात संचालन बना हुआ था उसके चलते आज सुबह एक हमारा निम्न दबाव के क्षेत्र बना हुआ है जो खास करके अगर देखा जाए पूर्व केंद्रीय जो है अरब सागर उसके सटे हुए खास करके कोंकण गोवा तटीय इलाकों में ये बना हुआ है. अगले जो ये धीरे धीरे उत्तर के दिशा में बढ़ेगा. अगले 36 घंटे में ये अब्दाब क्षेत्र में बनने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. सध्या मुरगांव बंदरावयले सगळी ऑपरेशन्स बंद केल्यात. जायत्या वाठारांनी घोग्यांनी पडपी पावस, नेटान मारपी वाऱ्याक लागून झाडां हुमटली. घरादारांनी उदक भरिल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत. सावयवेऱ्या फोंडचे भाटात आंबाड्याचे झाड पडून एकली बायल जखमी. आंबोली गोय रस्त्याचेर पालसाण कोसळ्ळे. येरादारी आडकून पडल्या. पेडण्या रस्त्यांचेर उदक भरलांच पूण कांय काळांनी रस्त्याचेर माती व्हांवन आयिल्ल्यान येरादारीक त्रास. म्हापशेच्या भाजी मार्केटा लागीं आशिल्ल्या एका इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळो.
पिरणा रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या 5 गाडयांचेर आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. मेर्शी सर्व्हिस रोडार पावसाक लागून पडिल्ल्या फोंडाऱ्यांत स्कूटर वचून एकलो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटक गोंयचे दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो जाला. गोंय, कोकण, महाराष्ट्र वाठारांत वादळी वारे आनी मोठ्या उटंगाराचो हवामान खात्याचो अदमास. कर्नाटक आनी गोंयच्या दर्यादेगेर तयार जाल्ले डीप डिप्रेशनाचो प्रभाव वाडटा आनी खर जाता. फुडले 36 वरांत आनीक खर जातलो. गोंय वेधशाळेचो संचालक सांगता. फुडले 2 दीस दाट उटंगार, 6-7 दीस दाट पावसाचो अदमास. The low pressure area today morning has formed over east central Arabian Sea of South Konkan and Goa coast, and we are anticipating it likely to move nearly northward and intensify further into a depressor during next 36 hours. Due to this weather system, we are anticipating heavy to very heavy rainfall likely to continue over west coast, that is Gujarat, Konkan, Goa, Karnataka and Kerala coast during next 6 to 7 days, with possibility of isolated extremely heavy rainfall that is amounting more than 20 centimeter over Konkan and Goa till 24th, and over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra on 24th May. बहुत सारे जगहों पे हेवी और वेरी हेवी बारिश होने की संभावना है. ये जो वेरी हेवी और हेवी जो बारिश की जो संभावना हम बोल रहे हैं, ये 24 घंटे में बारिश हम बोल रहे हैं, नॉट ऑन स्मॉल पोर्शन. और उसके साथ विंड हम 50 to 60 एंड गस्टिंग टू 70 किलोमीटर. ये विंड की वार्निंग हमने नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए दिया है. एंड उसके बाद हम हेवी रेनफॉल के ऊपर शिफ्ट करें. सो ये नेक्स्ट 7 डेज तक हमारे गोवा रीजन के ऊपर इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना हमने वेदर डिपार्टमेंट से बोली. सेम ये इन्फॉर्मेशन हम 18 तारीख से कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं. एंड एज पर ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते करते टिल नेक्स्ट 7 डेज, आज से 7 दिन तक आगे इसका ये इम्पैक्ट हमारे गोवा रीजन के ऊपर हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल इस 7 डेज तक हमारे ऊपर रहेगा. अभी हमारा एडजॉइनिंग कोस्टल कर्नाटका एंड गोवा, ये जो रीजन है अरेबियन सी का, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया पहुँच गया, उसको फर्दर इंटेंसिफाई होगा एंड इंटेंसिफाई को डीप डिप्रेशन की तरफ बनने की अभी हम आज बनने की संभावना है. उसकी अपडेट होगा, वो हम रेगुलरली आपको अपडेट करेंगे. उसके बाद वो फर्दर इंटेंसिफाई जैसे जैसे होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे. नॉर्थ गोवा अभी अगर देखेंगे अभी तो 5 बजने के टाइम तो नॉर्थ गोवा और वहाँ पे विंड्स ज़्यादा हम देख रहे हैं, साथ ही साथ बारिश होने के बारिश भी वहाँ पे मॉडरेट हो रही है. वैसे उसका जो शॉर्ट अलर्ट्स बोलते हैं उसको मीन्स नवकास्ट वार्निंग नेक्स्ट 3 घंटे में क्या होगा, उसके अलर्ट्स ऑलरेडी इशू किए गए हैं. सो मोपा एयरपोर्ट, साथ ही साथ जो अपने जो नॉर्थ गोवा के जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा के जो प्लेसेस है वहाँ पे अभी बारिश चल रही है एंड उसके बाद थोड़ा कंटिन्यू रहेगी. गोंय आनी उत्तर कर्नाटकाचे दर्यादेग वाठारांत अरबी दर्यांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान चक्रीवादळाची स्थिती जाल्या. ते फाटभुंयेर एमपीएन मुरगांव पोर्टावेले ऑपरेशन स्थगीत केला. परिस्थितींत सुदार जाय मेरेन ऑपरेशन्स बंद म्हूण कळटा. दर्या नाशिल्ल्यांक दर्यादेगेर येवचे म्हूण शिटकावणी. आयज आमी आसा सड्यार आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडून येता हो आख्खो मुरमुगांवचो पोर्ट. सद्याक आमकां हेंय दिश्टी पडून येता की खंयी कसल्योच बोटी आमकां दिश्टी पडना. आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे एक रिसंटली एक आयिल्लो सायक्लोनाचो अलर्ट. IMDन एक सायक्लोनाचो अलर्ट दिल्लो खंय तरी गोंयाचे आनी कर्नाटकाचे नॉर्थ कोस्ट लायनीचेर एक सायक्लोनीक फॉर्मेशन जाल्लें 21 तारखेक, आनी ताका लागून MPTन खंय प्रिकॉशनरी मेजर घेतिल्ले आसा. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की MPTन सगळें ऑपरेशन आपलें बंद करून दवरिल्लें आसा. आनी ज्यो बोट्यो लागिल्ल्यो बर्थ नंबर 6, 7, 8, 10, 11 हे सगळे बर्थाच्यो ज्यो बोट्यो आसा तांकां खंय भायर दर्यान वचपाक लायिल्लो आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की जेन्ना एक सायक्लोनीक फॉर्मेशन जाता तेन्ना खंय एक लो प्रेशर एरिया जाता एक 12 वरां खातीर, आनी तेन्ना खंय करंट भरपूर स्ट्रॉंग आसता. आनी हाका लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर घेवपाक लागून MPTन एक सर्कुलर काडिल्लो आसा. त्या सर्कलाचे हिशोबान सगळ्यो बोट्यो आसा तांकां खंय ज्यो व्हडल्यो बोटी आसा तांकां खंय दर्यान वचपाक लायल्या. आनी ज्यो बारीक बोटी आसा बार्ज जावं ज्यो होडयो आनी कॅनोज बी आसा तांकां खंय टायट मुरींग रोप घालून एक शेल्टर्ड एरियान रावपाक लायिल्ले आसा. सद्याक तरी सगळे ऑपरेशन हांगा सस्पेंड केल्ले आसा आनी सगळ्यो बोट्यो ज्यो आसा हांकां भायर दर्यान व्हरपाक लायिल्ल्यो आसा. जे आमी सुत्रां कडेन विचारलें तांच्यांनी आमकां सांगलां की जेन्ना एक सायक्लोन येता आनी एक रफ करंट जेन्ना जाता ह्यो बोट्यो खंय जे मुरींग रोप आसता जे दोरयो बांदता बोटीक ते खंय तुटूंक शकता, बर्थ डॅमेज जावंक शकता, बोट आपटून डॅमेज जावंक शकता.
आनी हाका लागून एक प्रिकॉशनरी मेजर घेतिल्ले आसा जे व्हडल्यो बोटी आसता खंय ते सायक्लोनाच्या टायमाचेर दर्यान खंय सेफ आसता हाका लागून खंय एक मोठो स्टेप घेवन सद्याक तरी सगळे ऑपरेशन्स एमपीटीन बंद करून दवरिल्ले आसा आनी ह्यो ज्यो मोठ्यो बोटी आसा व्हडल्यो ज्यो बोटी आसता तांकां सगळ्यांक भायर वचपाक लायिल्ले आसा आनी एमपीटीन सांगलां की जे तांचे बर्थींग चार्जीस जावं अनबर्थींग चार्जीस जे आसता ताका खंय एमपीटी आपूण पे करतले आनी खंयच्याच बोटीचे ओनराक जावं खंयचे एजन्सीक ताजो खंय एक्स्ट्रा बर्डन येवचो ना पूण सद्याक हे जे मेजर्स घेतिल्ले आसा इज ओन्ली फॉर सेफ्टी ऑफ नेविगेशन वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखडाची गोयच्या IAS IPSांबरोबर महत्वाची बसका. शिरगांव चेंगराचेंगरी विशीं चर्चा जाली. गर्देच्या धार्मीक उत्सवांक जिल्लोधिकाऱ्याचे प्लॅनिंग सारखे जाय. उदरगत लोकांमेरेन पावोवपाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची राष्ट्रपती उलयलो. बेरेस्तारा राजभवनार ताच्या हातान आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत आनी आचार्य चरकाचे पुतळे उक्ते. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर गोंयांत आयिल्ले कडेन ताची IAS IPS वांगडा महत्वाची बसका जाली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. मुख्यमंत्री सावंतूय वांटेकार जाल्लो. उपराष्ट्रपतीन शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरी विशीं चर्चा केली. धार्मीक उत्सवांचे फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंय योग्य प्लॅनिंग करचें. विकास प्रकल्प लोकांमेरेन पावोवपाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची. ब्युरोक्रसी जबाबदारी आनी पारदर्शकता दाखयता. भौशीक सुवेवस्था शिश्टाचार आनी शिस्त लोकांची मानसिकता बदलू शकता. उपराष्ट्रपतीचो सल्लो. मजगती ब्रेस्तारा राजभवनाचेर ताचे हस्तुकी आयुर्वेदाचार्य सागे सुश्रुता आनी आचार्य चाराका हांच्या पुतळ्याचें उक्तावण जालें. प्राचीन भारतांत वैद्यकीय वास्तुशास्त्र गणिताचो गिरिस्त वारसो आशिल्लो. हो वारसो फुडल्या पिळगे कडेन पावपाची गरज म्हूण तो उलयलो. Our Atharved was a gold mine for health, encyclopedic. But we forgot about it in recent centuries. But a big change took place in this country. It defined new set of governance. In the shortest time, largest number of countries supported the move. And now yoga is celebrated in this country. In all countries, it is celebrated in all places where there is sunlight. A gift of Bharat to the entire world for wellness, for health fitness. We could have done it earlier. We did it now. As I reflected on Atharved, we didn't have Ayush ministry. We have it now. These are game-changing situations. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. नव्वद 90% मडगावकारांचो आपल्याक उघड तेको. 10% लोकांनी कानान सांगला. दिगंबर कामत आपले काँग्रेस एंट्रीन भिला म्हूण चिराग नाईक काँग्रेस एंट्रीक उलयलो. दिगंबर कामतीचो इतिहास खंय पक्षांतराचो चिराग उलयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी, काँग्रेस प्रभारी ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष आनी गिरीशू उलयलो. गिरीशाक बायपोलाचो दुबाव. मडगांवां 2 आवाज गडगडटात. लास्ट 2-3 दीस सर एक आवाज म्हणल्यार पावसाचो गडगड. लास्ट 2 दीस गडगड चालू आहा. आनी दुसरो आवाज म्हणल्यार आमच्या मडगांवकाराचो चिराग नाईक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. दुसरो आवाज प्रत्येक मडगांवच्या कोपऱ्यांनी अध्यक्ष महोदय हो गडगडत आसा. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला आमी आतां कोणा भिना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कानान सांगला चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आणि 10 100 झाले.
वॉश आयलो आनी तो भिलाय बी कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना, म्हाका कळटा न्ही आमचे 4 कडेन लोक असतात सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या कशें कितें चलता आमकांय कळटा. काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना, आमचो देव मनान आसा, आमचें तें डायरेक्ट कनेक्शन ना. आणि म्हाका एक मेसेज दिवपा जाय बाब दिगंबर कामतीक की यू हॅव टेकन मडगांवकर्स फॉर ग्रांटेड. दे हॅव शाउटेड बट यू हॅव तांकां तुवें केअर केलें ना. आनी ही ताजीच न्ही तुमची चूक. कित्याक ज्या दिसाक तुमी पळय ताच्या दारान गेल्या तुमकां एक ते इमोशनल आनी एक जे पळय म्हाका सेंटिमेंटल हांव ताच्या घरांतल्यान भायर सरतना जो म्हाका राग येतालो म्हूण आज कोंकणीन उलयता. नाल्यार हो राग इंग्लिशेन बाब अध्यक्ष सांगप शक्य जायना. आतां मडगांव मॉडेल मडगांव म्हूण करताय, बोर्ड चुकचुकीत लायता. अरे फाटल्यान रेब्या व्हाळ व्हांवता मरे, डिफेक्शन कितें म्हाका कळटा. काँग्रेस पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो राम सुशेगाद, तरी तूं 2022 बीजेपीन वता. आतां फाटली हिस्ट्री जॉग्राफी कोणाक खबर आहा? 1985 काँग्रेस तो, 94 बीजेपी. सर ही काय मलाच समजत नाही काय ते गिरीश भाई कशें ताकाच मना पडले तुमकां सोडूच ताका कशें मना पडले कशें ताणें मॅनेज केलें दाम बाब जाणारे. येरादारी खात्यान जारी केल्ल्या नव्या ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायनींक टॅक्सी युनियनांचो विरोध. ॲप सिस्टम चालीक लायल्यार खंय मोटार गाडयो आनी 2 व्हिलर टॅक्सी चलयतल्यांक त्रास जातले. टॅक्सीवाल्यांक एग्रिगेटर वेवस्था नाका, ते आपले तेच चलोवंक सोदतात. बुधवारा येरादारी खात्यान नव्यो ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स काडिल्ल्यो. उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या वांगड्यांनी हाका विरोध केला. हाचे पयलीं लेगीत ह्या गायडलायन्साक युनियनाच्या वांगड्यांनी विरोध केल्लो, पूण तरी खात्यान कानार केस काडले म्हूण वांगड्यांनी सांगलां. तशेंच मल्टिपल ॲप्स आयल्यार मोटर गाडयो आनी 2 व्हिलर टॅक्सी चलयतल्यांक त्रास जातले म्हूण तांणी सुचयलां. नॉर्थ एंड साउथ गोवा टॅक्सी युनियनाचे मेंबर आसा आमी सगळे. गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 25 आसा पळय त्यो खंय चडशा ड्रायव्हर्स आनी जे ऑपरेटर्स आसा तेंच्यांनी मान्य केल्यो. आतां आमी सांगूंक सोदता तुमकां की आमी खंयचोच एपाक जॉयन जावचे ना. अजून मेरेन आमचो स्टेटमेंट तोच आसा की आमी खंयच्याच एपाक जॉयन जावचे ना. दुसरें आसा पळय ते मल्टिपल एप आमच्या गोंयान कशेंच फिजिबल ना. वाळपय गाडी गेली जाल्यार ती वाळपय 10 दीस नाल्यार 15 दीस रूम करून रावचो पडटलो, तेका आनी मागीर परत येवचो पडटलो म्हणून दुसरी ट्रीप घेवन. हेंवूय आमी तुमकां सांगलेलें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंगान सड्यावेल्या एनसीपीओआरांत पोलर भवन, सागर भवन आणि सायन्स ऑन स्पियर ह्या 3 आधुनीक प्रकल्पांचे उक्तावण केले. ह्यो सुविधा पुराय संवसारांत थोड्याच जाग्यांचेर आसात. देशांतली अशी ही एकमेव संस्था म्हूण मंत्री उलयलो. संशोधन आनी विज्ञानाच्या नजरेन खंय म्हत्वाचो पावंडो. सड्यावयल्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च सेंटरांत केंद्रीय विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंगान पोलर भवन, सागर भवन आणि सायन्स ऑन स्पियराचे उक्तावण केलें. This is one of the very few institutes of its kind in the entire world and definitely the only one in the country. And considering the kind of emphasis that Prime Minister Narendra Modi is now giving to the blue economy, and it was he who not once but on 2 consecutive occasions from the ramparts of the Red Fort in his Independence Day address mentioned Deep Ocean Mission, which in other words is an indication of the fact that when India's economy grows further, now that from the fragile 5 we are 5, now we'll be 3 soon, and then we rise to the top by 2047 as Viksit Bharat as most of us envisage. These are the sectors which are going to add value to our economy. We have a huge coastal area, 11,000 to be precise. It was never explored, or even if explored, it was underexplored by the earlier government. So thanks to Prime Minister Modi, he has awakened the countrymen, also the scientific fraternity, and therefore an institute like this is not only going to be serving the purpose of research, but it's also going to add hugely
A, to the economy of the country and thereby also the global economy, and B, don't forget that now we are living in an age of geopolitics, and geopolitics of ocean is a new subject under discussion, and therefore India is now ready to take the responsibility of being not only a global player in geopolitics of ocean, but also a global leader, and may I also mention a global guardian, for the very reason that the information obtained from here, the analysis obtained from here will help in disaster preparedness, also address the climate concerns of future, also study the weather patterns, not only confined to the shores of India but the entire world. So I think in a single sentence, this is an institute which is going to become a medium of India emerging as a global player in ocean science and thereby also in the geopolitics of oceans. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरी शुक्रारा 23 मेक जुवारीच्या ऑब्झर्वेटरी टावराचो बुन्यादी फातर घालता. चिखले हॉलान कार्यावळ जातली. नव्या जुवारी पुलार टुरिस्टां खातीर हे अट्रॅक्शन आसतले. 270 कोटींचो प्रकल्प दिलीप बिल्डकॉन हो प्रोजेक्ट चलयतलो. 2-2.5 वर्सांत उबो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. केंद्रीय रस्ते आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी 23 मेक जुवारीच्या ऑब्झर्वेटरी टावराचो बुन्यादी फातर घालतलो. PPP प्रोजेक्टा खाला जुवारी पुलाचेर ट्युरिस्टांक आकर्षित करपी हो प्रकल्प 270 कोटींचो आसतलो. टावरांतल्यान गोंयचो पुराय व्ह्यू पळोवंक मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. म्हाका दिसता हो पुराय देशांतलो एकमेव प्रोजेक्ट आसा तातूंतल्यान ज्या ट्युरिस्टांक वयर वचप आनी कंप्लिटली गोंयचो व्ह्यू पळोवपा खातीर ह्या ऑब्झर्वेटरी टावरांतल्यान पळोवपाक मेळटलो. हांव थँक्यू म्हणटा प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तांकां तांच्यांनी जुवारी ब्रीज कंप्लीट करता आसतना हो ऑब्झर्वेटरी टावरय बी करपाक जाय हें सगळें गडकरी ऑनरेबल मिनिस्टर तांच्यांनी पळयलें की देशाचो पयलो प्रोजेक्ट हाज्या आमी फावंडेशन स्टोन फाल्यां घालता. विदीन द टायम लिमीट ऑफ द 2 years 2.5 years हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आनी तेचें लोकार्पण करतले. खरोखरूच म्हणजे विजींग गॅलरी आनी पळोवपा खातीर म्हणजे रेस्टॉरंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा ह्या प्रोजेक्टान आसतना गोंयांत येवपी सगळे ट्युरिस्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हो ऑब्झर्वेटरी टावर आनी विजींग गॅलरी पळोवपा खातीर जुवारी ब्रिजाच्या सायटीचेर येतले. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. सेगीत 2 दीस पडपी पावसाक लागून मेर्शेच्यान कदंबा पठारार वचपी सर्व्हिस रोडार व्हडलो फोंडारो पडला. 2 दिसां फाटीं प्रुडंटान ह्या रस्त्यार शेकरे आयल्यात फोंडकुला पडून रस्तो धोकादायक जाला म्हूण रिपोर्ट केल्लो. मात अधिकाऱ्यांनी काना मनार घेतले ना. बेरेस्तारा फातोडेर ह्याच फोंडेरांत पावसाचें उदक भरिल्ल्यान एक स्कूटरवालो फोंडाऱ्यांत पडलो. फाटल्यान येवपी गाडयेच्या डॅश कॅमेरांत घडणूक कॅप्चर. फाटल्या दिसांनी पयले आमी प्रुडंटानूच एक एक्सपोज केल्लो की जो बायपास जो सर्व्हिस रोड हांगा स्टार्ट केला, कित्याक जो मेन रोडाक काम चालू आसलें म्हणून सर्व्हिस रोड स्टार्ट केल्लो. इतके दीस जाले आतां स्टार्ट केल्लो, पण सर्व्हिस रोडारू काम केल्ले ते कळोन येता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केल्ले थंयसर ते केबल घालपा खातीर. ते काम करून जाले, मात जे टेम्पररी तेंच्यांनी ते गुणे घातलेले ते खंय तरी गाडयो वचून गेले आनी होल पडलेलो. आनी आमीच जे प्रुडंटान हांगा तेन्ना दाखयल्ले की हांगा एक्सिडंट जावंक शकता म्हणून. प्रुडंटानूच परत सांगता तुमकां, प्रुडंटांनी तेन्ना सांगलेलें की हेजेर खंय तरी एक्सिडंट जाल्यार तेज्याच फुड्यान त्याच राती त्याच टायमार खंय तरी गाडी त्या होंडक्यान गेली आनी पडलेली. आनी काल आमी एक व्हिडियोय पळयलो की एक जो डॅश कॅमेरांतल्यान जो रिकॉर्ड जाल्लो त्याच रोडा वयल्यान सरळ हो एक्चुली सर्व्हिस रोड हो चालू आसलो आनी त्या सर्व्हिस रोडान लोक वयताले आनी त्याच्या डॅश कॅमान जो कॅप्चर जाल्लो की हांगाच्यानूच हो जो स्कूटरवालो आहा ते ह्या होंडक्यान गेलो आनी तो पडलेलो आसा. सद्याक तरी आतां खंय तरी गव्हर्मेंटाक जाग येयली कोण तरी पडोन हांगा म्हणून आतां जो सर्व्हिस जो रोड आसलो तो आतां बंद केला आनी मेन रोडा वयल्यान ट्राफीक डायवर्ट केला. हो येदो व्हडलो आतां होंडको हो आतां पळोवंक शकता. येदे व्हडले हांव अर्दे पांय सुमार पळय आतां भितर गेल्लो आहा. येदो व्हडलो होंडको हो कमीत कमी हांगा अशें कळोन येता की हांगा इलेक्ट्रिसिटीचे केबल जे केबलाचे काम हांगा चालू असले आनी तेंच्यांनी टेम्पररी हांगा जे फातर घातलेले ते खंय तरी व्हांवून गेल्या.
लोकांचे आता म्हणणे हा की बेगीतल्या बेगीन हो रोड जो आता होणको तुम्ही पळोवंक शकता माझे दोन्ही पाय भितर गेल्ले आहा सो बेगीन येदे व्हडलो होणको हो पुरोवचो आनी जो लोकांक वचपा खातीर हो रोड जो सर्वीस रोड आसूनी पण लोक वयता हांगा कित्याक मेडशे वचपाचे मागीर रायबंदरा वचपाचे लोक हो रोड यूज करता वचपा खातीर सो बेगीतल्या बेगीन हो रिपेर करपाचो हेच लोकांचे सरकारा कडेन विनंती आहा। साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। कीप वॉचिंग प्रुडंट। नमस्कार।